चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. मॅथ्यू सांगता आयच्या ह्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समजता माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तेच भाशेन मॅथ्यू खरेंच आयच्या ह्या कार्यावळींत हांव तुकाय उर्बेवरीत येवकार दिता. देव बरें करूं. कॉमेडियन हें नांव तुका केन्नाच्यान आयलें? कॉमेडियन हें नांव म्हाका चड करून जेन्ना हांव 4th स्टँडर्ड चवथेक आहलो तेन्ना एक बाप्पा मंत्री जाता ह्या सुपुल्या नाटकुल्यान म्हाका भाग मेळ्ळो आनी तेन्नाच्यान लोक म्हाका ती कॉमेडीची उतरां हालीं आनी तेन्नासान म्हाका कॉमेडी हें उतर लोक आरे हो लोकांक हांसयता कॉमेडियन अशें तें थिंगासान ती सुरवात जाली. आनी मागीर जेन्ना गांवचे तियात्र आसताले तेन्ना थिंगा सायड शो करूंक हांव वयतालो ते म्हाका आपयतालें कॉमेडियन कसो. तेन्नासान तें चड लागू जालें आनी सारको शिक्को पडलो कॉमेडियन म्हणून जेन्ना कला अकादेमीचे तियात्र स्पर्धा जाता. वितो फेर्नांदीस जो मेर्सेस क्लब आच्या काल तियात्र दाखयतालो मागीर कोंकणी कला केंद्र थिंगासान ते कॉमेडियन हें उतर म्हाका फावो जालें. मॅथ्यू एक गजाल म्हाका मातशी वेगळीशी कशी दिसता कारण बार्देज जावं इलास जावं सालसेतींतले कॉमेडियन सालसेतींतल्यान उलयतात म्हणजे थंयची जी भास आसा ते भाशेन उलयतात. तर तूं जेन्ना इल्लासाक रावन जेन्ना तुजी कॉमेडी सादर करतालो तेन्ना इल्लासांतले लोक तुका खूब मानून घेताले वाखाणटाले. पूण सालसेतींत पावल्या उपरांत कॉमेडियन असो म्हणून तुका केन्ना मानून घेतलो? सालसेटीन जेन्ना हांव पावलो जेन्ना ओदी करून जे आल्फी दे दिवाराचे तियात्र चडशे ताचे उत्तर गोंयान जायन आहले जाताले पूण चडशे ताजे तियात्र दक्षिण गोंयान जाताले. आनी थिंगासर जी म्हजी कॉमेडी पळय आसताली ती पार्टीन आसताली आनी पार्टींतल्यान लोकांक पळय कशें हांसोंक जाय आहलें कितें करूंक जाय आहलें ती फकत बार्देसचे डायलॉग आहा पळय ते सोयेंतल्यान ते लोकांक हांसोवपाचो हो म्हजो प्रयत्न चालू आसतालो. आनी लोकांन म्हाका मानून घेतलो आनी जायतीं जाण मागीर म्हणूंक लागलीं आरे म्हाका दिसता हांव बायडा चिचिणी थिंगासर तो तियात्र जालो तेन्ना थिंगासरलीं ती कॅटिकिस्तां कित्याक ती म्हाका कॅटिकिस्तां चडशीं वळखतात. आरे मॅथ्यू तूं उलयता ती भाशा बार्देशी भाशा आमकां बरी आवडटा बरी लागता सो कंटिन्यू दवर बरें तुजें हें उलोवप आमकां लागता. देखून लोकांक त्याय लोकांक साश्टीच्या लोकांक तें जाय कशें दिसलें आनी कित्याक आदल्या तियात्रांनी तर बार्देसचीच डायलॅक्ट उजार करून हे कॉमेडियन हांसयताले. देखून म्हाकाय दिसलें ही बार्देसची जी डायलॅक्ट आहा पळय ती हांवें चालू दवरची आनी ओदी करून ही बार्देसची डायलॅक्ट म्हाका येयली कित्याक चड करून म्हजी सेजान आहा पळय ती फिलोमेन तिका फिलो म्हणटा आमी फिलोमेन फेर्नांदीस ती गांवान मयडेची आनी तिचें उलोवप हांव जायते फावट आयकतालो ती कशी उलयता कशी ती हें करता हांव तिचें बारीकसाण आनी म्हाका तें चड आवडटालें. आनी तिचे वरवीं ते म्हज्या कानान तीं उतरां बसलीं हांवें तीं आयकलीं नियाळलीं आनी चडशीं म्हाजी मागीर सोयरीगोत बार्देसच्या वाठारांत शी जाली. चड करून पोमोरपा हांव म्हज्या इश्टागेर वेतालो तेन्ना तांची आवय बापूय उलयतालीं आनी अशें करून ही बार्देसची डायलॉग म्हज्या तोंडार सारकी सरळ वयता. आनीक एक आसलो वय तिसवाडचो इल्ल्यासांतलो आनीक एक खोडेगान कॉमेडियन जावन गेला जासीद वाज. वय 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 जासीद वाजाक हांवें चडसो पालकार पळोवंक ना पूण मागीर ताका निर्मण पिक्चरान आहा तो आमच्या नोशीब पिक्चरान तो आहा थिंगासर ताची हांवें पळयलेली तो तिसवाडचे भाशेन तो उलयतालो आनी बरे भाशेन उलयतालो आनी हो कॉमेडियन केन्ना म्हाका मेळोंक ना पूण ताचे वयर बी हांव कितें तरी शिकलां. मॅथ्यू तुजें सरनेम कितें? म्हजें सरनेम डेसोजा. देसोजा मॅथ्यू देसोजा. पूण कॉमेडियन मॅथ्यू हेंच नांव तुका सोबो सारकें आसा आनी तूंच तें सोबयता. आल्फी द दिवार हाचो तुवें उगडास काडला आसतनाच आल्फीचे कितले तियात्र तूं न्हेसलो?
हालवीचे सगळे तियात्र म्हाका दिसता आज पर्यंत 2009 सुरवात जालेली, पूण ताचे तियात्रान केन्ना पावलो म्हाका 2009 सान हांव ताच्या तियात्रान सुरू जालां. 2009 वर्सांतान हांव सेगीत तेज्या तियात्रान आसा. एकूच तियात्रान मागीर ना जालो, कित्याक आमच्या मेरशेच्या पंगडान आविटो फ्रेंडांसान त्या वर्सा घालूंक ना आहलो, देखून हांव ताच्या ग्रुपान पावलो. मागीर परत येयलो. मागीर हांव आज पर्यंत जे कला अकादेमीच्या स्पर्धांत जे तियात्र जातात तातूंत हांव फकत आल्फीच्या तियात्रांतान हांव नाचत आयलां. आनी एकूच म्हजो शेजारी जोकी डायस, ताच्या तियात्रान हांव कॉम्पिटिशना लेवलार हांव नाचलां. कितें सांगना तें पयलें अरे हांगा कित्याक आयलाय? कितें सांगना तें पयलें जाणाय तूं तिणें. अरे हांवें तियात्र दवरलो मरे, बहुत फुडें वचना, 2 पड्ड्यांचे ब्रेक मारून रावलो, कर्र करून स्पीड ब्रेकर मरे बगर बगर पुलीस दिश्टी पडटा रे. तियात्र बरयता रे हांव, 3रो पड्डो करून वयता, बगर बगर पुलीस दिश्टी पडटा रे. एक सांग जाल्यार तूं हांगा कित्याक आयलोय? आयलो हे वाटी पेटो वाती पेटो जाल्यार हो सारी बुरसाक वाती पेटोय. व्हडलो वाती घालता वाती आयची कोणी पेटोवंक दिल्या, म्हाका पेटोवंकूच नसोय तिणें. आयज मातशें जाग्यार उडय सायब. अरे त्या दिसा भाशणान दूध पावलो आणि आमगे सगळे एकदम पेटुले. होय रुपया देले न्हू. होय. हांव दिसलो घरा वचून. कामलेट करी. तूं म्हाका हांगा लायक सांग वयल्या. वस्ती हांव कोणाक लायक करना. तूं लायक म्हणून न्हू हांवें तुका गिफ्ट हाडला गोया. होय होय. तू मोगार रे. मोगार आनी उदार. आनी एकूच हाडू ना, हांव केन्ना एक गिफ्ट घेवन येना, हांव 2 घेवन भोंवता. बरें दिसता. ती म्हाका कितें जाल रे? आवय कितें आसतलें भितर. पयले पाट एक चेड्यान एक चेवडा गिफ्ट हाड म्हणटी, भितर कडेन फुलां आसतलीं. फुलां भितर घाले उदता गो, ती बाळान जाते दी मदी नाच्या. प्लास्टीक ना प्लास्टीक घाली. फुलां तुका जाय गो. ओके. सेकंड चान्स. पयले ती म्हाका बरो ड्रेस हाड आसतलो. तुका आनी ड्रेस गो, तुजे लागीं लंडनचे कितले पडले आसतले घरा लागीं. तुका आनी ड्रेस कोता घेता. बरो झूड होय झूड. सोड हा गोया. म्हाका शिवर लागता. ती बरी व्हडली परफ्युमा बॉटल आले आसतली. मारलाय काय बरो परफ्यूम तुका गाडी दिवपाच्यो. ओले ओले लागत मरे. ओले लागता. फुटोली कितले बाटली. फुटले गो. ओले लागता. कित्याक? पार्सेलान सुण्याचो पेटो आहलो, टॉयलेट केली दिसता. कॉमेडियन मॅथ्यू, आल्फी द दिवाराचे तियात्र तूं खंयचे न्हेसला ताचेर तुवें फकत वरोसूच सांगलें, तियात्राचीं नांवां सांगोंक ना. पूण हे तियात्र न्हेसोंक तुका तुज्या सांगाताक दुसरो कोण कॉमेडियन आसलो? पयलोच म्हज्या बराबर कॉमेडियन म्हणल्यार आल्फीच्या तियात्रान फ्रांसीस, तो नेत्रावाली. नेतुर्ले सारकें. म्हजो शेजारी. तुजो शेजारी फ्रांसीस. तो आयज आमचे मदें हिंगासर गोंयान कामां पासत पोटा पासत तो परदेसान आसा. हय कुवेट आसा. पूण बरो कॉमेडियन. आनी ताज्या बराबर म्हाका बरें दिसतालें, कित्याक बरो सारको कॉमेडियन सारको. तेजें कितेंच कोट ना, कितेंच ना. हांव कितें सांगतालो तें आयकतालो, तो कितें सांगताले आमी आयकताले. बरें इश्ट कहे आमी, बरी आमची पुरो आमी त्रास काडल्यात ते आल्फी दे दिवाराचो हो तियात्रान आमची पयली मेळप जालां. त्या उपरांत तुका तुजो सांगात? त्या उपरांत म्हजो सांगाती म्हणल्यार आविना पेरेरा, जे आज पर्यंत म्हज्या बराबर आसा कॉमेडियन कशें. आनी तें आजून पासून आमी आतां सेबी दे दिवाराचो तियात्र चलता, तातूंतूय ते म्हज्या सांगाता कॉमेडियन म्हणून एक्ट करता. तुका ही पोटांतली कॉमेडी म्हणूं येता, कारण तियात्रांत चडशे सायड शो, कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत चडशे सायड शो आसनात. तरी आसतना तुका तुज्या आवडीचो असो आल्फीचो खंयचो तियात्र? आल्फीचे सगळे जे तियात्र जाले ते म्हाका सगळे आवडीचेच चडशे. आनी पोटभर लोकांक हांसोवपाची जी संदी म्हाका मेवली ताच्या तियात्रान म्हणल्यार प्रॉब्लेम. हो प्रॉब्लेम बऱ्यांनीच बऱ्यांतलो बरो तियात्र जातो.
स्क्रिप्टी बाबतीन आनी कॉमेडी बाबतीन तो चड वयर उरतालो आनी कॉमेडीक लागूनच प्रॉब्लेम ह्या तियात्राक ताका पयलो इनाम मेळ्ळो कॉमेडीचे बाबतीन ताका चड मार्क्स पडले डायरेक्शन मेळलां ताका बेस्ट डायरेक्टर म्हूण मेळला स्क्रिप्टा वाटेन मेळल्या कांतारां वाटेन मेळल्या पूण सगळ्याहून कॉमेडी वयर उरताली देखून कॉमेडी बाबतींतल्यान ताका ह्या तियात्राक पयलो इनाम मेळ्ळा मॅथ्यू तुवें म्हजें प्रेशर हाडलो खरेंच ह्या प्रॉब्लेम तियात्राची जी रिहर्सल चलताली तेन्ना तुवें जायतीं प्रॉब्लेमां केल्यात म्हणून आल्फी सांगतालो वय हांवें प्रॉब्लेमां केल्या ताका कित्याक केल्या पयले सुवातेर जेन्ना स्क्रिप्ट तो सदांच आल्फी कितें करता आपूण एकलोच म्हणून सजमना तो आपल्या एक्टरांक दुसऱ्या कोण लागीं आहा तांकां भागाक घेता अरे मॅथ्यू पळय मातशी ही स्क्रिप्ट मातशी पळय आनी तो म्हाका टायप करूंक दितालो एक पड्डो आपूण बरयतालो हातीन आनी म्हजे लागीं टायप करूंक दितालो आनी हांव टायप करता तेन्ना जेन्ना ज्यो पळय टॅक्निकल मिस्टेकी चुकी आसताल्यो तेन्ना त्यो म्हज्यो मतीन वयताल्यो आनी तेन्ना हांव मागीर आल्फीक सांगतालो आल्फी ही तुजी मिस्टेक आसा ह्या बेश्टे चालत्या कारणाक ही वस्त जावंक जायना ती वस्त जावंक जायना देखून ती तूं स्क्रिप्ट निटायर घाल ना जाल्यार तूं तुजो तियात्र बंद कर कित्याक तुवें नांव दवरलेलें आहा कला अकादेमीच्या स्पर्धांत तूं नंबर 1 डायरेक्टर म्हूण गेलोलो आसा इनामां जिखलेलीं आसा तुवें देखून नाजाल्यार हो तियात्र तुवें बंद करचो नाजाल्यार तूं कितेंय कर हें येदें व्हडलें प्रॉब्लेम तुवें ताका केलां देखूनच प्रॉब्लेम ह्या तियात्रांत तुमकां प्रॉब्लेमा उदेशी इनाम फावता तियात्रांनी न्हेसता न्हेसता केन्ना केन्नाय तूं पालकाचेर रावन कांतारां गुणगुणटानाय आमकां दिश्टी पडटा वय कांतारां म्हणपाचो म्हाका जो गूण आयलो म्हणल्यार म्हजो शेजारी ताका आयज मिंगलू डायस जोकी डायस हाचो बापूय तो सदांच हांव तो दोनपासच्या वक्तार आड पडटालो थिंगासर शेजारी म्हणटच हांव ताज्या फुड्यान वयतालो ताजे पांय दामतालो कित्याक तो माड काडटालो आनी मागीर तिचो मातसो पांय दाम रे आनी मागीर तेजी कांतारां आयकोतालो तो कांतारां म्हणटालो कशी म्हणटालो ती हांव बरे भाशेन आयकोतालो आनी अशीं कशीं घडपाक कोत्ता कशें कितें कोत्ता कशें रायमींग मारता हें सगळें हांव ताजे कडल्यान शिकलां मातशें आनी हांवें मागीर म्हजें ओन कंपोजींग बरयल्यात संवसारान सदांच आमे उच्चे ना तोन्ने म्हातारे जातोच आमकां मात्तेले बोन्ने रोगताच्या फोर्सार आमी वाजयतेले कोन्ने पिराय काबार जातोच आमी जातेले पोन्ने रोगताच्या फोर्सार आमी मात्तेले उण्णा दिसता संवसारान आमकां विचारतलो कोण ना पाडी कोत्तूब आमी कशेंच रे सोडना देखूच मोत्तोगोत वतमे स्वर्गारू चडना देखूच मोत्तोगोत वतमे स्वर्गारू चडना हें कांतार तुवेंच घडलेलें हें कांतार हांवेंच घडलां म्हजोच कंपोज वा 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 खूब म्हणजे तुज्या कॅरेक्टराक सोबता तसलोच स्वभाव घालून तुवें हें कांतार बरयलां हय देव बरें करूं मॅथ्यू सबस्टिट्यूट कसो जायत्या तियात्रांनी चोंच मारलेली तुवें दिसताली वय सबस्टिट्यूट म्हळ्यार पयलोच म्हाका दिसता साम्युएल कारवालो सॅली नाहलो आसता तेन्ना कित्याक कारणां लागून अकस्मात मॅथ्यू आरावोज जो म्हाजो शेजारचो गांवचो तो म्हणूंक लागलो मॅथ्यू मातसो यो आनी आदार कर म्हणून 2 दिसां उपरांत कितें तियात्र आहलो गेलो एक प्रॅक्टीस मारली आनी ताका कितें करूंक जाय आसलें सबस्टिट्यूट ती केली आनी हांव आयलो पूण हो तियात्र आहलो हिंगा आमचें काणकोण म्हणजे तो बाटपाल आनी फादर विन्सेंट लेयता हांव थिंगा आहलो आनी ते फादर सगळे तर म्हाका मॅथ्यू तूं हिंगा कितें कोत्ताय रे तूं फादर तो कॉमेडियन ना म्हणून हांव आयलो सारकें कर म्हण सांगत थिंगा लोक हिंगा हांव गेलो म्हणूंक लागलो जें म्हज्यान कितें करूंक येता तें हांवें केलें सबस्टिट्यूट म्हणून तेन्ना साम्युएल कारवाल मागीर दुसरो कॉमेडियन आमचो डॉमिनीक कोयेलो ताच्या तियात्रान टोनी नाहलो टोनीक भायर वचचें पडटालें ताच्या जाग्यार एक 10 शो हांवें केले डॉमिनीक कोयेलोचे मागीर मारियानो फेर्नांदीस हांबटाक लंडन वचचो पडलें आमी खुशाल ते तियात्रान नोका हांव खुशाल ह्या तियात्रान हांबटचे सुवातेर हांवें ताची भुमिका कॉमेडियन म्हूण घेतली अशें करून आनीकूय साबार बारीक अशें आनीक जायते बारीक बारीक आसा उगडास जायना तुवें फकत व्हडल्यांचीच नांवां सांगल्यात व्हडल्यांची आनी धाकट्यांचे जायते जाण आहा धाकट्यांचे गांवचे एका खूंय हांगासर म्हाका 2 पावल तियात्र जावचो आहलो
त्यांचो गांवचो आनी आमचो कॉमेडियन क्रिस्टेफर पावना जालो कित्याक कांय कारणांक लागून म्हणून मागीर तांणी म्हजे थंय उपकार मागलो आनी म्हजे गांवचे दोग जाण कॉमेडियन आहले पॉल वाज आनी लिपो लोद्रिगीस. लिपो आतां स्विडनाक आहा लंडनाक आनी पॉलूय लंडनाक आहा. तांकां घेवन हांवें थिंगासर ती तांची तियात्र सोबयलो. म्हाजो भाव पडलो हांगासर कितें करी हा म्हणून म्हाका कोण सांगतलो. बाबा बाबा वो तो धोका सालो शिगम्याचो तो कोण रे बरी म्हणून गे. आणि ते म्हजे मेवणेचे चेडू मँगलोर आसता. मँगलोर ताचें नांव लुसी. लुसी तुका पुरो नांव खोसी. सगळे लोक म्हाका व्हॉट्सॲपवर वळखतात. लुसी दे व्हॉट्सॲप मोगलूरचे व्हॉट्सॲप तू हांव गोंयचो ऑनलायन म्हजें नांव सारकें ऑर्लांडो. ये लांब पडवळे कोण पळय परवडे तो आमगेर कामाक आसता. तो कामाक आसा. ये गाडवा कितें गो जोडवा. तू या घरांत कामाक आसा. वय वय आणि तुका खबर ना या घरांत आज कितें आसा म्हणून. कितें आसा गो. आज आमच्या शनियाबाईच्या पप्पाच्या तुवें बड्डे. शनियाबाईच्या पप्पाच्या तुये खबर ठे हांव तुवें बरें सजमंग ना गो. काय उलयताय रे. काय उलयना गो आयज तू उलयला हांव आतां उलयना गो. तुका म्हजी कोंकणी समजता की ना. मातशें घुसपाता मंगळूरची न्हू ती. सारखे खाण दिव नाय. घेत दिलो. आज आमच्या शनियाबाईच्या पप्पाच्या तुवें बड्डे म्हणल्यार शनियाबाईचो बड्डे. मॅथ्यू जायते आमचे कॉमेडियन जायते फावटी ओस्तोरीची भुमिका घेतात. तशी तुवें केन्ना तरी घेतल्या. ओस्तोरीची भुमिका म्हाका दिसता पयले फावट आमी कुशाल ह्या तियात्रान ब्रास दे पार्राच्या ह्या तियात्रान ती ओस्तोरीची म्हणजे तें एक सॉंग घेवचें पडलें. अशी ती ओस्तोरीची पार्ट न्हू ती पूण एक सॉंग फोटोवपा पासत तें सॉंग गेलेलें आनी ओस्तोरी कशी पयले फावट हांव ह्या तियात्रान हांव न्हेसलां. आमी कुशाल आसा. मिश्यो काडूंक पडल्यो काय कितें. मिश्यो काडूंक ना फकत हें तो आंखो रे आतां न्हू आतां सारक्यो कातूत आहा त्यो मातश्यो पातळ दवरल्यो मिश्यो आनी हें केलें आनी ते हें आहलें चडशें हांव मिश्यो काडिना आतां चडश्यो मातश्यो पातळ दवरता अश्यो दाट आसताल्यो. ह्या तियात्रा उद्देशी तूं फकत गोंया पुरतोच आसा काय गोंय सोडून परदेसांतूय पावला. परदेसान हांव पावलां. पयले फावट म्हणल्यार म्हजो भाव पिटर द मिर्से म्हणून ताका वळखतात आनी तो लंडनच्यान शारान आसात सावथ हॉल हांगासर आनी थिंगासर ताणें पयलीच फावट आपलो तियात्र म्हणून दाखयलो भिरांत. हो तियात्र हिनाच त्या काणकोणान बरयलोलो पूण तो ताच्या तियात्रान तेन्ना गोंय आसतना नाचतालो आनी तोच तियात्र ताणें आपणें घेवन थिंगा डायरेक्ट करून तो थिंगासर प्रोड्यूस करून तेन्ना थिंगा दाखयलो. तेन्ना ताणें म्हाका हांगासर कॉमेडियन कसो म्हाका हांबटाक आनी ताचे दुयेक हेजलाक थिंगासर व्हेली आनी थिंगासर आमी बरे भाशेन कॉमेडी ताच्या तियात्रान केली आनी लोक पोटभर हांसलो. सेबी दे दिवार आतां संवसाराच्या मापार तियात्राच्या माचयेर तो परजळटा आनी ताका संवसारभर लोक वळखतात तियात्रीस्ट कहो. म्हणटकूच ताचें तियात्र दुबय शारान आनी कुवेट शारान जालें एप्रिलाच्या म्हयन्यान 5 आनी 6. 5वेर जालो दुबय आनी 6वेर जालो कुवेट. ह्या दोनूय देशांनी वचपाक ताचे वरवीं म्हाका भाग मेळ्ळें. मॅथ्यू पालकाचेर न्हेसता आसतना भुरगेपणांत आमी कोणाक तरी पळयताले हाचे भाशेन म्हाका जावंक जाय ह्याचे भाशेन हांव न्हेसतलों. तुवें तशें कोणाक तरी तुज्या दोळ्या मुखार दवरलेलो. तसो हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें जबरसो कोणाक धरूंक ना पूण हांव एक कॉमेडियन जातलो ही म्हाका अपेक्षा आसली. कॉमेडियन जातलो आनी मागीर हांबटाक केन्ना हांव पळयतालो हांबट कॉमेडी करता ती. मागीर दुसरे आमचो रुजार रॉड्रिगीस तेन्ना आदीं रुजार रॉड्रिगीस हांबट एम बराक पासून हांवें पळयला म्हज्या उगडासान आहा. पूण जाशीद वाजाक म्हाका दिसता एकूच खंयच्या तियात्रान हांवें पळयला एकूच रस्तो जाल्यार नोको हांव तितून तो आहलो असो दिसता म्हाका. आनी हेंचे भाशेन जावचें जायते म्हज्या नदरे मुखार आहले. एकल्याच भाशेन हांव जातलो म्हणून आहलें ना. आनी केन्ना तरी सिरियस एंट्री मारपाचें तुजेर प्रसंग आयला. सिरियस म्हणटकूच हांवें सिरियस फकत म्हाका दिसता नाटकुल्यांनी मारल्या तियात्रांनी मारूंक ना. आनी तेय जाल्यार स्कुलाच्या लेवलार जेन्ना एक नाटक आहलें हांव अशी म्हाजो कॉमेडियनूच म्हाका इस्कॉलान वळखताले कॉमेडियन म्हणून पूण थिंगा एक सिरियस पार्ट आहलो झुजारी कहो
बॉर्डरीर आसता तो आनी हांव झुजारी आनी म्हजो इश्टूय झुजारी तो झुजारान मरता आनी ताजे बसून हांव रडटा आनी हांव रडटा तेन्ना लोक सगलो आसता म्हणटकूच ही सिरियस पार्ट करपाची हांवें मागीर तेन्नाच्यान सोडून दिली. मॅथ्यू, आमी तियात्र पळयता आसतना तूंय दुसऱ्यांचेय तियात्र पळयता आसतलो? वय, हांव पयलीं हांव एकलोच तियात्राक वयतालो. खूंय कला अकादमीन, खूंय गांवान आतां तुज्या बरोबर कोण आसता? आतां सद्याक म्हज्या बराबर जोबरसो हांव तियात्र पळोवंक गेलो जाल्यार टायम मेवलो जाल्यार हांव वयतां. तियात्राक लागून हांव एक पावट तियात्र पळोवंक पावना आनी दुसरें म्हजी कामां जीं आसता हांव तें म्हणना मॅथ्यू, तुवें कितें म्हटलां की एकलोच आपण तियात्राक वतालो आदीं, आनी आतां तुज्या बरोबर आनी कोण आसता काय? ना, म्हज्या बराबर आजून कोण बराबर ना. हांव सिंगल बॉडी. नो बडी. ओके, बरें आसा. पूण ह्या तियात्रान जायते फावटी आमी थोडी भोव वल्गरिटी पळयतात, डबल मिनींग पळयतात आनी कोणी आसतात जांकां ही वल्गरिटी मान्य ना. तर थंय बसोन तूं तियात्र पळयता आसतना तांच्या तोंडांतल्यान तुका कितें तरी आयकूंक आयलां? वय, तांचे कडल्यान म्हाका जायतें आयकलां, पूण ती म्हाका ताणी पर्सनली म्हणचे अशें कितें हांवें केन्ना उलयलेलें वालगरी तांचे कडल्यान हांवें केन्ना आयकोंक ना. म्हणजे मॅथ्यू तें हें उतर म्हणलें तें उतर म्हणलें तें तांचे कडल्यान म्हाका आयकूं येवंक ना, कित्याक हांव उलयच ना आनी ती कशी म्हाका आयकतली. पूण दुसऱ्यांचे तियात्रांतलें हांवें तांच्या तोंडांतल्यान जायतें आयकलां आनी ती मागीर येवपाक तियात्राक फाटीं फुडें जायतीं जाणां जातात. मॅथ्यू, तुजो तियात्र आहा जाल्यार सांग, आमी तुज्या तियात्राक जाल्यार आमी येता म्हणून तांकां मागीर तिकेटी पासून पास पासून. जायते फावटी तूं जेन्ना सबस्टिट्यूट कसो दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी न्हेसता आसतना थोडी भोव फावटी असलीं उतरां आसतात. तुवें केन्ना तरी तुज्या तोंडांतल्यान असलीं उतरां तुका घेवची पडलीं? तसलीं उतरां म्हाका घेवची पडलीं जाल्यार हांव तीं घेवपाची आसतालीं, पूण हांव तीं दुसरे भाशेन घेतालो. हांव तीं डायरेक्ट घेयनाहलो, नाजाल्यार हांवें डायरेक्ट सांगलां हांव हीं उतरां घेना, कित्याक ती म्हाकाच पयलीं सोबना. कित्याक गाय बाय म्हज्या तोंडांतल्यान वर्श्यो ना. गांवयांक गाय मारतात म्हणून हांवें म्हाजो खेळ पासून सोडून दिला. हांव फुटबॉल खेळटालो, क्रिकेट खेळटालो, थिंगासर ते गाडी सांगताले देखून हांवें म्हाजो स्पोर्ट्स पासून हांवें तो सोडून दिला, कित्याक म्हाका ती उतरां आवडना. आतां ही सगळी वल्गरिटी सगळें जाग्यार घालच्या पासत तुज्या तोंडांतल्यान एक कांतार. वर्सां सारकीं जायना येद्दी पोट्टी, मोगान पडोन सारकीं जाल्यार मुगा जोड्डी, शिकोंक तांकां जायना शिकपाक खोड्डी, कितें म्हणल्यार भायर काडटा ओड्डी. मोग 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 लागता मोगाचो रोग, रोग 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 घेताय मोगाचो धोग, दोग 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 काजराचो लासताय फोग. मोग 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 वाडटा मोगाचो रोग, रोग 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 घेताय मोगाचो धोग, दोग 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 काजराचो लासताय फोग. ठा टो ढो. मॅथ्यू, खंयच्याय तियात्रान जेन्ना तो मिसळ जाता तो आख्खोच तातूंत बुडोन वेता, हाचें कारण कितें? हाचें कारण म्हणल्यार चडसो हांव तो आख्खो तियात्र सजमोन घेता आनी सजमल्या उपरांतूच म्हाका जी पळय कॉमेडीची उतरां घालची पडटा ती उतरां घालूंक सोंपें जाता. देखून म्हाका तो आख्खोच तियात्रान मिसळ जावची खोशी आहा. तुवें केन्ना तरी तुजो स्वताचो असो तियात्र बरोवन पालकार हाडटलो ही येवजण येवजिल्या? ही येवजण हांव जायते पयलीं हांव येवजितालो आनी जायते हे तियात्र म्हज्या मनान आहात आनी ते नांवां तांचीं आहात, सगलें आहा, पूण आजून पासून हांवें तो म्हज्या पेनान तो आजून पर्यंत एक तियात्र बरोवंक ना. पूण दुसऱ्यांचे तियात्र म्हाका दिसता हांवें करेक्ट केल्यात, हांवें मांडावळी घातल्यात. फाटल्या दिसांनी कोरेजमाचो तियात्र जो बरयल्लो म्हाका दिसता रुजार रोड्रिगीस नोका रुजार सांगेचो तो देवाचो मेंड्रो म्हणून तियात्र ताणें म्हाका तो करेक्शनाक दिलोलो. हांवें तो ताजो मागीर मांडावरी घालो आनी ताका तो परत दिलो. आनी अशें मागीर दुसरो तियात्रान हांवें कॉमेडी बरयल्यात म्हणल्यार ती आयवीस तावारीस हाचो तियात्र जो पिलार फादरांनी परगटलेलो पा दागनेल केन्ना सान जातलो म्हणसर थिंगासर कॉमेडीची कांयच भाग नाहलो म्हणून त्या तियात्रान कॉमेडी घालपाक फादर डॉमिनीक आल्वारेसान म्हजे लागीं मागलें आनी देवाच्या आदारान पा दागनेलाचे मजतीन थिंगासर बऱ्यांतली बरी कॉमेडी त्या तियात्रान फाव जाली.
एक म्हणणें आसा की माकोड खंय सदांच म्हणटा रात आयली म्हणटा हें फाल्यां म्हाका घर बांदूंकूच जाय ते भाशेन तुजें जालां कारण तूं म्हणटा की आपण तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडटलोच हाडूंकच पावना वायट धरचें न्हय ना. कारण ही एक म्हणणी म्हजी तुका एक धाकटीशी विनंती आसा की जाता जाल्यार इवन हांव तुका आदार करूंक शकता की तुवें एक कॉमेडी प्लॉट डेवलप करून एक कॉमेडी तियात्र लोकां मुखार हाडचो तशी म्हजी येवजण आहा म्हणजे येवजण आहा वखद मन आहा आज पावना तसली गोश्ट्यो म्हज्यो जाल्या आनी एक कॉमेडीच प्लॉट घेवन एक तियात्र येवची म्हाका कशी आहा एक म्हज्या मनान एक प्लॉट आसलो एक फिल्म तयार करची कॉमेडीच कित्याक म्हजे लागीं एक प्लॉट आहा सारको बरो आसलो बरो कॉमेडी एक फिल्म VCD कितें फिल्म तयार करून हें करचें आनी म्हजो भाव एंड्रू डिसुजा तो फिल्मां तयार करता VCD काडल्या ताणें आनी ताणें ताचें अविस्वासी हें चित्र चलतालें फाटल्या दिसांनी बरें गाजलां तें आनी तोय म्हाका सांगता आरे तूं बरोय आनी फुडें सर कितें आदार जावं तो आमी तुका दिता अशें आहा जायतें पूण तियात्र करपाचें येवजण आसली ती तूं आतां पिक्चरान गेलो पिक्चरांनी हांव वचोंक ना पिक्चरान आजून फकत हांव दुसरे म्हाका आपयल्या आनी हांव तेंच्या फिल्मांनी DVD VCD आहा तितून हांव गेलां आजून फिल्माचें पयलें म्हाका कुशीन दवरूंक जाय पयलो एक तियात्र हांवें उजवाडाक हाडूंक जाय लोकांक दाखोवंक जाय आनीक बरे जे कलाकार आसात सगळे कॉमेडियनूच तुवें घालपाची गरज ना कॉमेडी करनात तांकांय घालून हो तियात्र पालकाचेर हाडूं येता जाता आनी तशें करूं येता पूण कितें आहा जो पळय पळयणार आहा पब्लीक आहा ऑडियन्स आहा तो पयले पावट मानून घेवपाक खूब खूब त्रास करता कॉमेडी तियात्र मानून घेवचो ना कॉमेडी पासून मानून घेतल्या जाल्यार आरे कॉमेडी कोण कॉमेडियन हा पयले पळयतले हिंगासोर आमचें ताका लागून जायते जाण तियात्रीस वयर सरोंक पावनात सगल्यांक तर तियात्रीस जे कोण नवे येता जे कोण आदले आहा तांकां सारकें वयर वयर पावतले ते फकत ऑडियन्सा लागीं आहा ऑडियन्स मानून घेता जाल्यार तो तियात्र तो हावसफूल तो सारको डिक्लेअर नंबर 1 म्हण जाता आमी बरयलें आनी एड घालें नंबर 1 म्हण तो जायना आमी डायरेक्टर जायते जाण म्हणटा सिजनल तियात्र बेस्ट नंबर 1 म्हणल्यार जायना सगळें ऑडियन्सा कोणें आहा मॅथ्यू आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमच्या पालकाचेर नवे नवे कॉमेडियन भितर सरत आसात तांकां तुजो संदेश कितें जे नवे नवे कॉमेडियन येता पळय ते पयले सुवातेर म्हजो संदेश आनी उलो म्हणल्यार जी तुमी उतरां कॉमेडीची वापरतात लोकांक हांसोवंक जाय म्हणून ती वापडी नाका चड करून वालगरिटी पोजडी उतरां ही जाता तितली पयस करची हांव स्वता म्हजे व्हडवीक उलयना आनी म्हजी बोडाय उलयना हांवें सादी उतरां जी आसा ती उलोवन लोकांक हांवें पड बरो हांसयल्यान आनी लोकांनी ती मानून घेतल्या म्हणटो जे नवे कलाकार येता तेणी लोकांक हांसोवचे पासत पोजडी उतरां सोडून बरीं बरीं उतरां घालून लोकांक हांसोवचें आनी सिट्युएशना प्रमाणे तुमची कॉमेडी तुमी फुडें वचची मॅथ्यू खरेंच तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हांवूय तुका तेवतोन बाब काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रुडंटा वरवीं तुवें ही म्हजी मुलाखत घेतली आनी तुवें म्हजो हुस्को दवरलो म्हजे कालाची तुवें तोखणाय केली काळजांतान तुका चड आनी चड देव बरें करूं इतल्यानूच मॅथ्यूवा सांगता आयची माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट TV खोल तुमची वाड